नमस्कार येवकार. गोवा टुडे निप्ती नागवेकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. हेडलाइन्स ब्रॉट टू यू बाय पंचामृता. टोरंटो फिल्म फेस्टिवलाक गोयचे फिल्म आसे सावन घडयलो इतिहास. इंटरनॅशनल शॉर्ट फिल्म विभागांत बेस्ट फिल्म पुरस्कार. प्रशांती तळपणकाराक बेस्ट एक्टर अवॉर्ड. दिल्लीच्या बिल्डरांकडच्यान पैसे घेवन कागाळी फाटी घेता म्हूण केल्ले आरोप मायकलान सिद्ध करचे. मनोजाचे आव्हान. मायकल म्हणटा आरजी कडेन इशू ना. होंडा आउटपोस्टार मोटारीक उजो घालपाचे घडणुकेंत पुलिसांचे कार्यपद्दतीचेर टिका. लोक म्हणटात पुलिसांच्या उजीर गुन्यांव. तेन्ना कितें करताले? बदली केल्ले 579 पुलीस अजून आशिल्ले थंयच. नव्या पदांचेर रुजू जायनात. रिलीफ करचे ना जाल्यार मुखेल्यांचेर कारवाय. उपमहानिरीक्षकाचो आदेश. पर्वरे फ्लायओव्हरा विशीं लोकांनी पाशियेस काडचे. मुख्यमंत्री मंत्री रोहन खंवटे बरोबर बसका घेतलो. पीडब्ल्यूडी मंत्री दिगंबर कामतीचो उलो. मडगांव रेल्वे स्टेशनाच्या प्लॅटफॉर्म नंबर 6 चेर ओडिशाचो तरणाटो अविनाश रॉयाक मरण. रेल्वेन चडटना तोल वचून ट्रॅकार पडलो. कामाक आयिल्लो गोंयांत. आनी क्रूज बोटीचे इंजिन फेल. बोट व्हांवत आग्वाद फोर्टाच्या खडपा मेरेन. रेस्क्यू ऑपरेशना वरवीं सुमार 40 प्रवाशी साल्वार. खबरो विस्तारान. टोरंटो फिल्म फेस्टिवलाक गोयचे फिल्म आसे सावन इतिहास घडयलो. इंटरनॅशनल शॉर्ट फिल्म विभागान ह्या फिल्माक बेस्ट फिल्म पुरस्कार मेळ्ळा. नामनेची एक्टिव्हिस्ट आनी कलाकार प्रशांती तळपणकाराक बेस्ट एक्टर अवॉर्ड फावो जाला. गोंयचो दिग्दर्शक मांगरीश बांदोडकरान दिग्दर्शीत केल्ले हे 30 मिनटाचे कोंकणी फिल्म. ओनली मेन थिंग वॉज फिल्म सगळ्यांक बरें करपाचें, सारकें बेस्ट दिवपाचें, 100% दिवपाचें आनी बेस्ट क्वॉलिटीचें दिवपाचें. आनी मेन म्हटल्यार गोंयान टेक्निकल एस्पेक्ट्स पळोवपाक गेल्यार खूब कमी आसता वेन इट कम्स टू फिल्म. सो आय ट्राय टू गिव इट टेक्निकल साऊंड फिल्म. ह्या फिल्मान टोटल 33 एक्टर्स आसा आनी म्हाका तरी अशें दिसता की इतले एक्टर्स आजून खंयच्याच फिल्मान घेवंक ना इन अ शॉर्ट फिल्म. सो आमचे चडशे जे सीन्स आशिल्ले ते दिसाचेच आसले आनी डिफरंट पार्ट्स ऑफ गोवा आशिल्ले. म्हणजे वी हॅड टू शूट फॉर एटलीस्ट 2 to 3 सीन्स इन अ डे. 5 ते 6 दीस लागले सीन शूट करपाक. एडी टीम, साऊंड टीम आशिल्ली ती मुंबयच्यान येयल्ली. फिल्मांत एका जाणटे बायलेची भुमिका केळयतले प्रशांती तळपणकाराक बेस्ट एक्टर पुरस्कार फावो जाला. 14वो आंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ साऊथ एशिया हाचे आंतरराष्ट्रीय गटान तिका हो पुरस्कार मेळ्ळा. प्रशांतीन आपले भुमिकेंतल्यान वैयक्तीक संघर्ष आनी एकसूरपणा वांगडा झुजतले बायलेची मानसिकताय खोलायेन व्यक्त केल्या अशें इफ्सा आपले सोशल मिडिया पोस्टांत सांगता. प्रशांती तळपणकारान पुरस्कारा उपरांत आपली प्रतिक्रिया उक्तायली. अजुनूय तकलेन तें फिट जायना की येदें व्हडलें आंतरराष्ट्रीय अवॉर्ड मेळ्ळें आनी तें बी आमच्या शॉर्ट फिल्माच्या हातून आनसे सावन. कोंकणी फिल्मांक लोकाश्रय जाय पडटा आनी सगळे प्रोड्युसर आनी डायरेक्टर सांगता की गोंयान पिक्चरां पळोवपाक थिएटरान लोक येना. राज्याश्रयय जाय म्हणजे सरकाराची मदत जाय. सरकारानूय मातशें फुडें सरून फायनान्स दिवपाक जाय.
आतां अशीं बाकीची जी फिल्मां आसा जांकां गोवा स्टेट फिल्म फेस्टिवल जे आसा तातूंत अवॉर्ड्स मेळिल्ले पुरस्कार मेळिल्ले तांकां सी कॅटेगरीन घातला. म्हणजे फायंड आवट केलें तेन्ना एक लक्षांत आयलें की जे ज्युरी आशिल्ले बरे मनीस ते बरे एक्टर्स, पण तांकां तसो फिल्माचो अनुभव ना आनी इंटरनॅशनल लेवलाच्या फिल्माचो तर अनुभवूच ना. सो अशें जावंक जायना न्ही. स्टेप मदरली ट्रिटमेंट काय कितें अशें दिसता. हे जे अवॉर्ड आसा ते डेडिकेट आमचे रायटर्स आसा एल्टन आनी मांगिरीश डायरेक्टरूय दोगांकय समर्पीत करूंक जाय. तशेंच उमेश सरदेसाय जो आसा ताणें सुंदर म्हणजे सुंदर पदां बरयलां. ताणें स्वता एक पद गायलां. सो ताकाय हें डेडिकेटेड. आनी थँक्यू वेरी मच टू डॉक्टर संजगिरी विजू प्रोडक्शन फॉर फायनान्शियली हेल्पिंग अस. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. आरजी पक्षान दिल्लीच्या बिल्डर लॉबी कडच्यान पयशे घेवन कागाळ फाटी घेतल्याचे कळंगुटेचो आमदार मायकलान सिद्ध करचे. पुरावे दिले जाल्यार आरजीपी बंद करता, अध्यक्ष मनोज परब उलयलो. मायकल म्हणटा आरजी कडेन इशू ना, वेंचणूक लागीं आयल्या म्हूण बोवाळ. 2027चे वेंचणूक लागीं येता थंय राजकारणाचे आरोप प्रत्यारोप मुखार येतात. अंजुना दर्यादेगेर वाट लायल्या, व्हडा प्रमाणात पर्यावरणाचे लुकसाण केला. आमदार मायकल लोबोच्या पुताची जमीन म्हूण आरजीपीन विशय लावन धरिल्लो. ताचेर आरजीपी सेटींग करून घातिल्ले केसी फाटीं घेता म्हूण मायकल उलयल्लो. आतां मनोजाची परत उत्तर. हे सगळे प्रोजेक्ट शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सीन येयल्ले आसा. कितले हा टोटल नंबर? 386. तुका चॅलेंज मायकल लोबो, हे प्रोजेक्ट बंद करून दाखय. सगळे तुज्या कडेन तुका 2-3 चॅलेंज करता. पयली चॅलेंज, तुज्या चेड्यान जी पॉलिसी घेतल्या पर्रा पंचायतीन, जे तुमी हेरिटेज पॉलिसी म्हणून जो बोवाळ मारता, चेड्याक जो नरकासुराचो श्रीकृष्ण करपाक सोदता, कापास्ता जाय जाल्यार कलंगूट आनी शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सीन जितले पंचायती तुमच्या अंडर आसा त्या पंचायतींनी पॉलिसी घेवपाची. दुसरी तुका चॅलेंज, जर तुज्या कडेन कापास्ताद आसा, हे 386 प्रोजेक्ट दाखयला, भितर जितले मायग्रंटांचे प्रोजेक्ट आसा मॅक्झिमम भितर आसा ते मायग्रंटांचे प्रोजेक्ट दिल्लीकार गुरगांव नाल्यार कोणूय जावं, भितर लग्जरी विला आसतले, भितर अपार्टमेंट्स आसतले आनी खूब कितें कितें आसतले, हे सगळे कापास्ताद तुज्या कडेन आसा हे बंद करून दाखय. आनी तिसरी मेन इम्पॉर्टंट चॅलेंज, जर तुज्या कडेन कापास्ताद आसा जाल्यार रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या भुरग्यान नाल्यार आमच्या रेव्होल्युशनरीन दिल्लीकारां कडल्यान कंप्लेंट घालून 1 रुपया पासून खंय घेतला जाल्यार तेका आमच्या फुड्यान उबो कर, आमकां एक्सपोज कर. त्याच दिसा आमी आमची पॉलिटिकल पार्टी बंद करता. कापास्ताद चॅलेंज तुका ओपन. मजगती हाचेर आमदार मायकलान आपली प्रतिक्रिया दिल्या. आमचेर जो आरोप केला ताणें तो पर्सनल केला. तो घालता तितून सायटार बसून येवन पळयत जाल्यार कांयच ना. तो रिटेनिंग वॉल बांदपाक हो अवश्य आहा, कित्याक तितून 14 माड आसले म्हणून ते आमच्या आदल्या भाटकारांक सांगलेले. आतां उरल्या 5 तितून 5 माड उरलेले पडोन गेले, कित्याक थिंगा सगळी माती लोटोन गेली दर्याक. सो आमचो जागो जर तर भाटकारान इकलो जाल्यार भायल्याक इकूंक ना कोणाक. जे हें आहा धोरण आहा आरजी पक्षाचें धोरण की गोंयकार वयर सरचो आनी गोंयकारा कडेन जमीन उरची, भायलो मनीस येवन जमनीचो मालक जावचो न्हू, हेंच आमी केल्लें आहा अशें म्हाका तरी दिसता. गोंयकारूनच जागो घेतलो आनी आमी ते रिटेनिंग वॉल बांदून तेजो योग्यपणी आमी यूज करतले ते पयलीं लायता आनी ते शिकपाकूय आमी पळयतले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. होंडा आउटपोस्टार कार लासपाचे घडणुकेन पुलिसांनी बेठेच कोणाकूय उखल्ल्यात. पुलिसांच्या उजीर घडणूक घडिल्ली तेन्ना पुलीस कितें करताले, लोकांचो प्रस्न. अटक केल्ल्यांच्या घरचे पुलीस स्टेशनार पावले. होंडा आउटपोस्टाचेर नरकासुराचे राती लावड म्युझिका वेल्यान बोवाळ जाल्लो. जमावान कागाळ करपी आरटीआय एक्टिव्हिस्ट रुपेश पोकेच्या मोटारीक उजो घातिल्लो. पुलिसांच्या उजीर ही घडणूक घडिल्ली. पुलिसांच्या कार्यक्षमतेचेर प्रश्न. अटक केल्ल्यांच्या घरचे लोक पुलिसांचे सस्पेन्शन मागतात. कोणीतरी हे गाडी जळयले हे केले त्यांना हे पोलीस किती न्हिदलेले, या टायमार हे पोलीस न्हिदलेले काकणा घालून बसलेली का म्हाका पयली सांगा तुम्ही. आमचे भुरगे येता वयता वाटेसून अरेस्ट करतले हेंका कित्याक दवरला, आमच्या सेफ्टीक लागून दवरला नुका फुकट तो गव्हर्नमेंटचा पेमेंट जावपाक दवरला.
त्यांचे फुड्यान झालं असताना त्यांच्यानी त्यांचे एक्शन घेऊन एक्शन घेऊन नाही आता फाल्यां हेंच्यांनी व्हरून ताका कितें केलें तेजेर फटींग केस घातली ती म्हाजी आवय आतां खंय सोदतली आनी कितें करतली कोणा कडेन वयतली आता हे पुलिसांनी कितें तें सारकें करप तुमचे आता म्हणणे किती असा फाल्यां सकयल आमचे भाव सुटले तेंच्यानी फाल्यां कितें आपल्या जिवाक केलें जाल्यार आमी कितें करपाचें स्कुलाक हा म्हणून भुरग्यांक सोडले आता तुमी मायनर हा म्हणून भुरग्यांक सोडले स्कुलाक हा म्हणून तुमी भुरग्यांक सोडले जाल्यार आमचे जे बिझनस जावं करता खंयसर मातशें बारीक सारीक काम करता तांकां फाल्यां कामाक कोण घेतलो दोन सीसीटीव्ही आसा ते तूं फुटेज चेक करा न्हू तेंच्या सीसीटीव्ही आहा ती फुटेज चेक करा इतले सगळे तुम्ही चेक केल्यार हे इतलो इन्सिडंट व्हडलो जावचो ना जाला तांकां दवरूंकूच ना जावन तांकां कशें धरला तुमी भुरग्यांक आमच्या मायनर ते बी भुरग्यांक धरलेले तुमी तांकां सोडले आनी ते भुरग्यांक कितें करूंक ना तांकां कित्याक धरला तुमी ताका धरलाय मंडे तो काम संडे तो कामार आहा परवरी सांगोड्या तेजो फूल एविडन्स आहा म्हाजे कडेन सीसीटीव्ही तो एक 45 टायम मेरेन थंय सांगोड्या कामार आहा मॅनेजर म्हणजे सगळे म्हाजे प्रूफ आहा सीसीटीव्ही बी हांव सगळे घेवन येयला मात तांकां दाखोवंक पयलें कोण पळोवंक घेयना मजगती आरटीआय कार्यकर्तो रुपेश पोकेक तडीपार करचो म्हणून थळावे मागतात की पयल्यान पयली सगळ्यांत पयली कारवाई जावची पुलिसांचेर की तेंच्यांनी त्या दिसा कित्याक कारवाई घेवंक ना आनी ही गजाल हाती भायर कित्याक पावली ती अशें मागलेलें की ते पयशे तेजे संस्थे खातीर आणि त्या लोकांनी जेन्ना ताका ना म्हटलें तेणी तेंचे रिपिटेडली केसी घालपाक स्टार्ट केल्यो अशामुळे वो माणसाचीच अलर्जी आहे म्हणून त्याला तडीपार करा खूप आम्हाला त्रास दिलेला आहे त्याला 5 वर्षे प्रुडंटा खातीर कल्पेश गांवस फाटल्या 5 वर्सांत पुलीस खात्यान जायत्या कर्मचाऱ्यां खातीर बदली आदेश काढले मात अजून 579 पुलीस अधिकारी आणि कर्मचारी नव्या पदांचेर रुजू जावनात 2025 वर्सा बदली जाल्ल्या पुलीस कर्मचाऱ्यां मदले 506 जाण अजून आसात त्याच जाग्यार बसल्यात कर्मचाऱ्यांक नवे जाग्यार धाडले ना जाल्यार स्टेशन वा खात्याच्या मुखेल्याचेर कारवाय जातली उपमहानिरीक्षकाचो आदेश कितल्योय ट्रान्सफर ऑर्डरी काडूनी जाय जाल्यार कोणेन कसली एक्शन घेवनी आमी आमकां जाय थंयच ड्युटी करतले अशी भुमिका कांय पुलिसांनी घेतल्याशी दिसता पुलीस हेडक्वॉर्टर्सान काडलेलो वायरलेस आदेश पळयल्यार कांय पुलीस वरिश्ठाचे आदेश खुटळ्याक लावन आपणाक जाय ते करता म्हणून स्पश्ट दिसता फाटल्या दिसांनी आमी एक असोच कांय पुलीस ट्रान्सफर जावनूय पुलीस स्टेशनां कशी सोडिना ताचेर रिपोर्ट केल्लो त्या स्टोरी उपरांत 1057तले 478 पुलिसांच्या गॉडफादरांनी हात वयर काडले आनी तांकां ट्रान्सफर आयिल्ली थंय वचचें पडलें मात आजुनूय 579 पुलीस आनी अधिकारी अशे आसात की ते आपल्या जाग्या वयल्यान हालपाक तयार ना आजुनूय तेंच्या गॉडफादराचो हात तांचेर आसा अशे कसले तरी गोड्याच्या धेपीक हे दोमळे घट्ट धरून रावल्या ते कळना नमस्कार हांव ओमकार फळारी तुमी पळयता प्रुडंट फाटल्या कांय वर्सां सावन एकाच जाग्यार काम करपी पुलिसांचो डेटा पुलीस खात्यान मागिल्लो बरेच पुलीस 5 वर्सां मायच एकाच जाग्यार आसा अशें डेटान दिसून येताले चवकशी केल्या उपरांत गजाल सामकार आयली ती अशी ट्रान्सफर जाल्ले पुलीस परत आदल्याच पुलीस स्टेशनाचेर परतून ट्रान्सफर करून घेताले गॉडफादराच्या कृपेन त्यांची परत ट्रान्सफर त्याच जाग्यार कसल्याच त्रासा शिवाय जाताली 2020 ते 2025 ह्या काळात बदली जाल्ले 73 पुलीस आपल्या नव्या सुवातीचेर जॉईन जावंक ना तातूंत 5 जाण PSI 7 जाण ASI 20 हेड कॉन्स्टेबल आनी 39 कॉन्स्टेबल आनी हेर 2 जाण कर्मचारी आसात 2025 सावन परत 506 जाणांची ट्रान्सफर आयली तातूंत परत कांय पुलीस ट्रान्सफर आयिल्ल्या त्या जाग्यार जॉईन जावंकूच ना तातूंत 3 PI 24 PSI 39 ASI जाल्यार 60 हवालदार 380 कॉन्स्टेबल आनी हेर कर्मचारी आसात फाटल्या कांय वर्सां सावन कांय पुलीस आनी कर्मचारी एकाच सुवातीचेर काम करतात त्याच्या खातीर बदली आदेश काडिल्लो तांणी आपल्या नव्या सुवातीचेर जॉईन जावपाक जाय आसले पूण ते नव्या सुवातीचेर जॉईन जाले जाल्यार हांगा आसलेल्या गॉडफादराची गणितां बिगडपाक शकताली म्हणून ताका वचपाकूच दिनासले आतां DIGन काडल्या त्या वायरलेस आदेशा प्रमाण ट्रान्सफर जाल्या त्या स्टाफाक रिलीव करिना जाल्यार कारवाय करपाचो आदेश संबंधीत पुलीस स्टेशनाक आनी पुलीस मुख्यालयाक दिल्या पर्वरे फ्लायओव्हरा विशीं लोकांनी पाशयेस धरचे मुख्यमंत्री आनी मंत्री रोहन खंवटे बरोबर बसका जातली PWD मंत्री दिगंबराचो उलो लिगल मेट्रोलॉजीची कंट्रोलर्साची पयली राष्ट्रीय परिशद 25 ऑक्टोबराक गोंयांत जातली
ते निमतान तो मिडिया कडेन उलयतालो तेन्ना पर्वरेचो प्रस्न आयलो. परिशदेचे उक्तावणाक केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आसतले. पर्वरे फ्लायओव्हराच्या कामाविशीं मंत्री दिगंबराक प्रश्न केल्या उपरांत तांणी मातशें पाशियेस काडपाक जाय म्हूण सांगलें. मागीर आमचो आमदार थंयचो रोहन खंवटे आनी म्हापशेचो आमदार तांणी एक्सटेन्सीव मिटिंग्स घेतल्या. तांणी कितें कितें सजेशन्स केल्या वीच वील बी डिस्कस वीथ द चीफ मिनिस्टर टुमारो ऑर डे आफ्टर टुमारो. ज्वारीचो ब्रीज जेन्ना काम चालू आशिल्लें तेन्ना हांवूय पणजे येतालो. म्हाकाय खबर आहा कितें त्रास जातालो ते तेन्ना. आनी जेन्ना ज्वारीचे ब्रीज कंप्लीट जावन ब्रीज कमिशन जालो तर आमी सगळे म्हणपा कितें रे आतां पळय मरे चाक करून पावले म्हणपाले. आतां आमी सी दीस इज बाउंड टू हॅपन इन एनी न्यू कन्स्ट्रक्शन लायक ब्रिजीस एंड ऑल. यू वील हॅव टू हॅव सम पेशन्स. थोडे वेळ मातसो त्रास काडचे पडटा. त्रास काडना आसतना तुका कितें बरें मेळटा. गोंयांत 25 ऑक्टोबराक लिगल मेट्रोलॉजी कंट्रोल्साची पयली राष्ट्रीय परिशद जातली. ते विशीं मंत्री दिगंबर कामत तशेंच कंट्रोलर लिगल मेट्रोलॉजी अरुण पंचवडकारान म्हायती दिली. The first time in the country, controllers of legal metrology representing all the states are coming together in the state of Goa, and Goa government, the Directorate of Legal Metrology is hosting this event. We have Mr. Sanjeev Gadkar, Secretary Legal Metrology, Arun Panchwadkar, Director of Legal Metrology, and we are all geared up to host it in this hotel itself on 25th of this month. That is the concept of holding this conference. Our Prime Minister dreams of rationalizing everything across the country. One of the effort is that to bring all the controllers together and rationalize all the regulations. Second is using digitization. As you know, digitization has opened new avenues for all the people. This is for the first time in India we are having the legal metrology controllers conference. पहिले केन्ना जावन आशिल्लें. Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, has initially taken the initiative to have these functions here. Proud to say that Goa is the only state where we are doing around 750, more than 750 we are cases in a year. महिन्याक 60-70 केसी करतात आमी, and we immediately take actions on the offenders. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. मडगांव रेल्वे स्टेशनाच्या प्लॅटफॉर्म नंबर 6 चेर एकल्याक रेल्वे पोना मरण आयले. सोंपलो तो अविनाश रॉय ओडिशाचो 30 वर्सां पिरायेचो तरणाटो. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण रेल्वेन चडटना ताचो हात सुटलो. तोल वचून ट्रॅकार पडलो. रेल्वे पुलीस तपास करतात. मडगांव रेल्वे स्टेशनाच्या प्लॅटफॉर्म नंबर 6 चेर एकलो रेल्वे पोना चिड्डिलो. सोंपलो तो अविनाश रॉय ओडिशाचो 30 वर्सां पिरायेचो तरणाटो. सुत्रां सांगता ते प्रमाण तो रेल्वेर चडटना खंय ताचो तोल गेलो आनी तो ट्रॅकार पडलो. रेल्वे पुलीस सध्या तपास करता. ह्या पयलीं मडगांव ते वास्को मजगती रेल्वे ट्रॅकाचेर जायते अपघात जाल्यात. चडशे लेबर आशिल्ले. आतां रेल्वे स्टेशनार ही पयलीच घडणूक. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. आयज ह्या चायेच्या स्वादान कितें तरी खास आसा. पळोवया जेवण कशें करता ते. बनी माझ्या खातीर चपाती भाजी. वनी म्हजे खातीर खास बासमती रायस. दोतोर सगळ्यांच्यो पसंतीची काळजी कशी दवरतली. म्हज्यो कांय मागण्यो आसात. एक दोतोराच्या नात्यान भलायकेची काळजी दवरप ही माझी जापसालदारकी आणि सून म्हणून कुटुंबियाचे मन जिखपूय म्हजे कर्तव्य आसा. आणि हे सगळे शक्य जाला पंचामृताक लागून. भारताचे पहिले फॉर्टिफाईड तांदूळ आणि हांचे सगळे प्रोडक्ट जे जेवणातले पौष्टिक तत्वांचो उणाव भरता. आय सर्टिफाय वेर फूड इज फॉर्टिफाईड. पणजे क्रूज बोटीचे इंजिन फेल जावन बोट व्हावत आग्वाद फोर्टाच्या खडपा मेरेन पावली. रेस्क्यू ऑपरेशना वरवीं सुमार 40 प्रवाशांक साल्वार केले. नेमके कशें कितें घडलें ताची चवकशी चल्ल्या. कानोळे आग्वादा हांगा जे टुरिस्टाक जी पॅसेंजर बोट घेवन सायट सींग करपाक वयताली अशें कळोन येता की ती सायट सींग करतना बोटीचे इंजीन फेल जाल्ल्या कारणान ती बोट
एक खडपांनी थंयसर शिरकाली आणि तेतून कळोन येता की 40 हे ट्युरिस्ट त्या बोटीन आसले आणि इंजीन फेल जाल्ल्या प्रमाण की ती बोट खडपांनी शिरकाली अशें दुसरें कळोन येता की ते भायर सरपा खातीर ट्युरिस्ट फूल स्ट्रगल करताले. मात थंयसरले लागींचे जे ट्युरिस्ट जे बाकीचे बिझनस करता जे सायट सीइंग व्हरता तेंची बोट येवन तांकां सगळ्या 40 जाणांक रेस्क्यू केल्या म्हणून कळोन येता. आतां नेमकें कितें घडलें ते कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स आनी कलंगूट पुलीस आहा तो रिपोर्ट दितले आनी कलंगूट पुलीस आहा ते फुडली इन्व्हेस्टिगेशन करतले. सो सांगल्या प्रमाणे त्या बोटीन 40 जे ट्युरिस्ट आसले तांकां रेस्क्यू केल्या आनी हितून कसलीच कॅज्युअलिटी ही ना अशें कळोन येता. That vessel the normal cruising looks like it is a engine failure and it got drifted in those rocks near that Aguada. But so around 40 people are there where the passengers were on board. टुरिस्ट आशिल्ले भितून कितले आशिल्ले? Tourists around 40. Around 40. So they are all being taken out now. Situation is under control. High tide that time will use a boat to take it out from there. स्टुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकार वांगडा हांव ओमकार फहारी. 9 ऑक्टोबराक पर्ये 70च्या सरकारी मुळावे शाळेंत एके चलयेचेर सिलींग फॅन पडिल्लो. ते चली जखमी जाल्ले. 15 दिसां भितर थळावी आमदार देविया राणेन शाळेच्या दुरुस्तीचें काम हातांत घेतलां. आज बुन्यादी फातर घालो. 9 ऑक्टोबराक पर्ये 70च्या सरकारी मुळावे शाळेंत एका चलयेचेर सिलींग फॅन पडलो. एक चली जखमी. ह्या गजालीक 15 दीस जावंक ना आनी स्कुलाचे रिपेरिंगाचें काम हातांत घेतलां. आमदार देविया राणे बुन्यादी फातर घालो. GPS पर्या पंचायतीन आमची GPS पर्या जी फाटल्या दिसांनी जे ह्या स्कुलाचें नांव गाजल्लें कित्याक तो फॅन पडून एक आमचे ल्हानशे चलयेचो कान कट जाल्लो. ह्या स्कुलाचें हरशीं काम ऑलरेडी टेंडर जाल्लें, वर्क ऑर्डर दिल्ली आनी हालींच वर्क ऑर्डर मेळ्ळ्या म्हाका आनी आमी ती फायल परस्यू करून फायनली आमकां वर्क ऑर्डर मेळिल्ली आसा आनी आज आमी ताचें भुमिपूजन केल्लें आसा की भुरगीं जेन्ना जुनान स्कुलाक वतली तेन्ना हे नवे शाळेन वतली म्हणून. आनी म्हाका खात्री आसा आनी हांवें आमच्या सगळ्या ग्रामस्थांक सांगलां, PTA मेंबर्सांकय सांगलां की ते भुरगीं जेन्ना स्कुलाक वतली जुनाक तेन्ना नव्या स्कुलान हांवूय तांच्या बरोबर एंट्री करतलें पळोवपाक की स्कुलाची कशें रिपेर आनी रेनोवेशन जालां तें ताजे मदीं हांव फावट मारतलें पळोवपाक काम कशें चल्लां तें. कित्याक हांवें सगळ्याक सांगलां आनी सगळ्या इंजिनियराकय सांगलां जितली कामां आमच्या मतदारसंघात चालू आसा आनी चालू आतां जातली ती जाता तितली बेगीन चालू करपाचो म्हजो प्रयत्न आसता. आनी जी कितें कामां चालू आसा ह्या 3 वर्सां ती कितली पूर्ण जाल्या आनी कितली स्टेजीर कंप्लीट जाल्या आनी ती इनॉग्रेट करपाचे मार्गार आसा आनी कशें तांचें काम जालां तें पळोवपाक हांव सगळे इन्स्पेक्शनाक आतां म्हजे रावंड सुरू जातले. स्कुलाचेर फूल रिपेर रेनोवेशन म्हणजे कितें फूल फॉल सिलींग येतले, नवे फॅन येतले, नवे इलेक्ट्रिकल कनेक्शन्स येतली, नव्यो खिडक्यो येतल्यो, नवे फ्लोरींग, न्यू टॉयलेट ब्लॉक, न्यू रुफींग जाल्लेच आसा. मागीर फूल पेंटींग पॉलिशींग, न्यू बेंचीस आमी दिल्ल्यो आमकां भुरग्यांक खूब तेंप जालो आमी नवी बेंचीस दिल्ल्यो. कंपाऊंड वॉल ह्या स्कुलाचो सेकंड फेज ती ऑलरेडी घाल्या आमी फायल, ती सेकंड फेजान जातली. प्रुडंटा खातीर करपेश गावस. शेतां पिकल्यात पूण पावस थांबना. हार्वेस्टिंग मशिनां वेळार पावूंक नाशिल्ल्यान पिकावळीचें लुकसाण. थळावे शेतकार उलयले. कामुर्ली, उस्कय, हणजूण, साळगांव चड लुकसाण जाला. ताका सगळे कोंब येवन तेची नासाडी जातली. सगळीं शेतां पडलेलीं आसा आनी हेच जर मिशीन जर आमकां टायमार येयल्लें जाल्यार सगळ्यांची शेतां बरे भशेन भात घरा पावतलें आसलें. पावस पडलो खूब पावस आनी शेतां सगळीं शेतां पडली तांकां काडून जायना लुकसाण जालें. हरशीं शेतां बरीं आसलीं मशीन चलनात तें आमी काम पडलें. देवाड्यार नादोड्या वा आमचे कडक्याचे फळां सवनार अशीं शेतां आसले कोरवाडे बी जास्त नश्ट जालें आनी ते भात गांवांत भायर पाडूंक भात सगळें भिजान वयता. सध्या लोकांची शेतां भात शेतां जी आहा ती पिकलेली आहा आनी पिकोवन मशिनां जायी हार्वेस्टिंगाची मशिनां जायी ती मशिनां पावोंक ना. ताका लागून तेंच्यो जी कापणी आहा ती डिले जाल्ली आहा करून जे शेतकऱ्यांचें खूब लुकसाण जाल्ली आहा. सध्या आमचे कडेन जशी एप्लिकेशन्स आयिल्ली आसा ते आमी डायरेक्टली रोखडेच वचून इन्स्पेक्शन केल्लें आसा आनी प्रोसेस फॉर द शेतकरी आधार निधी जी डिपार्टमेंटाची स्कीम आसा तेजे अंडर आमची एप्लिकेशन प्रोसेस चालू आसा. सध्या आमकां इफेक्ट मेळ्ळा तो कामुर्ली मेळ्ळा, उकासे मेळ्ळा, थोडे अंजुनाय मेळ्ळेलो आसा आनी सालिगांव थोड्यांचो. ट्रेंड जर पळयलो पावसाचो जाल्यार म्हाका दिसता आमी आमची पद्दत जी आसा किंवा आमची जी पळय वेरायटीज आसा आमची ड्युरेशन जें आसा क्रॉपाचें
तें मातशें आमी चेंज करचें पडटलें. ज्योती हें शॉर्ट ड्युरेशन क्रॉप आसा, सो ज्योतीच्या जाग्यार आमी मातशें लॉंग ड्युरेशन वेरायटीज लायक जया म्हणा अशी वेरायटीक आमी स्विच ऑन करचे पडटले. ज्योतीच्या जाग्यार जर मशिनान जर आमी हार्वेस्टिंग करतलो जाल्यार क्रॉप जर उबो आसलो जाल्यारच तें हार्वेस्टिंग सारकें नॉर्मल जाता. क्रॉप जर आड पडलो जाल्यार तें मशिनान हार्वेस्टिंग करपाक मेळना, तें मागीर हातीन कट करचें पडटा. पूण स्टँडींग क्रॉप जो पळय क्रॉप उबो आसा असली क्रॉपाक मशिनान हार्वेस्टिंग करपाक कांयच प्रॉब्लेम ना. पावस पडले कारणान कितें जाता ती मशिनां तितली फास्ट चलना. खंयी सपोज जर कोणाचें शेत सामकेंच जर आड पडला, सामकें जर स्प्राउटींग जालें, ताका जर भाताक कोंब बीम जर येयले, अशें जर खंयी जर आमकां रिपोर्ट जर आयले जाल्यार आमी तेंचें व्हॅल्युएशन करून तांकां योग्य तो कॉम्पेन्सेशन शेतकरी आधार निधी स्किमींतल्यान दितले आमी. आयज भाऊबीज, भाव भयणीचे नाते घट्ट करूंक आनीक एक परब. भाऊबीज गोडशे भेटवस्त घेवन भाव भयणीगेर येता. भयण ओवाळणी करून भावाक बरें आयुश्य आरोग्य मागता. ल्हान आसूं वा जाणटे नेणटे, भाऊबीजेची दरेकल्याक ओड. बुलेटीन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटीन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही जे खातात ते तुमच्या भलायकेत दिसून येता. बाजारात जायती खोबरेलां मेळटात, मात पंचामृता कोल्ड प्रेस खोबरेल हे तुम्ही फारीक केल्ल्या पयशांचे मोल पुराय तरेन भरून काडटा. पचनक्रिया तशेंच आंगातली चरबी कमी करपा खातीर हे खोबरेल सामके उपायकारक. हातूंत आशिल्ले अँटीऑक्सिडंट तुमची एनर्जी बूस्ट करता. इतलेंच न्हय जाल्यार गोडेमूत नियंत्रणात हाडटा आनी न्यूरो डिजेनरेटिव्ह दुयेंसां वांगडा झूज दिवपाक मजत करता. पंचामृता कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल. घराघरान पंचामृता हेल्थीफाय.